राज्यात व्यवस्थित उदरगत जावपा खातीर पीडीए काडिल्ली, मात आता सांताक्रूजचे लोक ह्या पीडीएक विरोध करपाक लागल्या। ह्या संदर्भात आपणाकडेन डेलिगेशन घेवन येवचें हाचेर सुटावो काडुया म्हण टीसीपी मंत्र्यान सांताक्रूजच्या आमदाराक निवेदन केलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Speaker sir, I like to mention at 0 hour that the fear and anxiety in the minds of villages of Kalapur, Kujira and Chimbel for notifying inclusion some parts of the village in the Greater Panjim and Development Authorities. Speaker sir, Santa Cruz constituency consists of lakes, eco-sensitive zone, fields, Kazan lands and beautiful fields. Speaker sir, moreover, Bondol Lake, हाचे सायडीक सगळी एरिया पीडीएन घातलेली आसा आनी थिंगा एक म्हत्वाचें म्हटल्यार एक हरुण म्हणून हरुण ताणें एक रोड काट करून सारको बोंडोल लेगीन भितर पावयल्लो आहा। तेन्ना हांव मंत्र्याताय मागता ताबडतोब तेजो एफआयआर जाल्लो ताका कशेय पर्यंत जेन्ना ताणें इको सेन्सिटीव हें डिस्टर्ब केलां ताका ताबडतोब हेजेर भितर घालचोच पडटलो। दुसरें बोंडोल लेगीचे सायडीक हायकोर्टाचो एक जजमेंट जाला निकतोच 200 meters radius is kept into in as a buffer zone. क्रुजान कांयच जावंक ना। आय वॉन्टेड पेरिफेरी रोड्स। हांव सदांच म्हणटालो तलावलेकार हॉस्पिटला कोण आयलो जाल्यार जीएमसीन पावता जाल्यार पीक हावजांक अर्दें वर लागता म्हणून, पूण जरी तर लोकांक नाका जाल्यार म्हाका लोकांचे बराबर रावचो पडलो। ऑनरेबल मिनिस्टर्स इंटेन्शन मायट बी गूड, थोडो लोक सजमना जायत, पूण म्हाजो एक रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक जेन्ना हांव डेलिगेशन घेवन येता तुज्या फुड्यान हाजेर प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करून वॉट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ दीस, वाय इट इज इन्क्लुडेड, वाय इट कॅनॉट बी रिमूव्ड, हाजेर तुमी डिस्कशन करून आमकां ही पीडीए हें जें गॅझेट नोटिफाय जालां तें डिनोटिफाय करून आमकां हितूंतले सोडोवचें, कित्याक आयज एजिटेशनाक जाता। स्पीकर सर, हें जातकर आज डिबेट जातकर तूं म्हणटा की तुजेर प्रेशर आहा आनी आय शूड रेसिन दॅट। पयले सुवातेर तुजें हांव कॉलिंग एटेन्शनाचेर वता। कॉलिंग एटेन्शन अशें म्हणटा की कालापूर, कुजिरा आनी चिंबेर, फियर एंड मायंड्स इन द पीपल ऑफ कालापूर, कुजिरा आनी चिंबेर। फर्स्ट ऑफ ऑल कालापूर, कुजिरा आनी चिंबेल म्हणटा ते तांचे लोकांचे मायंडान फियर कित्याक आसचो, कित्याक पीडीए जावन तांची एरिया ओडीपी जातली म्हणून। ओडीपी ती ऑलरेडी आहा, ओडीपी आयज ना ती, इतले वर्सांच ओल्ड पेंजीम पीडीए म्हणटा ताच्या अंडर आहा ती। सो नविदाद कांय ना हातून, हें जावपाचें आहा, पयलीं चलतालें तेंच चालू आहा। दुसरो इशू तुवें काडला इको सेन्सिटीव एरियेचो। आतां एक करतकर द ऑनरेबल MLA हॅज डेव्हलप्ड कोल्ड फीट बिकॉज ऑफ एन एजिटेशन। नाव एजिटेशन इज बीइंग डन बाय whom? Agitation is done by an honorable ex-MLA who was a member of this house, who has been chairman of the PDA on 2 occasions under the Congress regime. And today she says PDA is PIDA. So when you are in the opposition, PDA becomes PIDA. When you are in the ruling, you become the chairman of the PDA. Is this it? Somebody is trying to create fear psychosis. भंय घालता तयार, PDA जातली, आमची शेतां वतली। अरे शेतां खंयची तुमची कितें चिंबेल म्हणटा तें बरें, हेवन ऑन अर्थ, सिंगापोर तें कितें आसा तें सगळ्या लोकांक खबर आहा मरे तें। स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमदार, माननीय आमदार प्रेशराचेर आसतलो, पूण गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां, एक तेन्ना डिसिजन घेता, वगीच डिसिजन घेतलें, फाटल्यान घेतलें, विदावट रिजन जावंक शकता। कम विथ समथींग विच इज लेजिटिमेट। तूं तुजें डेलिगेशन घेवन यो, हांव तुज्यो एरियाज खंयच्यो आहा त्यो एरियाज मार्क आउट करून, जर तुमकां दिसता दिसार इको सेन्सिटीव एरियाज will specifically see that those areas are protected.